क्रिस्तई म्हज्या मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो आनी सुमयेच्या भक्तिकांनो, हेची तिनी वचपां आमी सांगात सांगली जाल्यार ह्या तिनी वचपांचो उद्देश इतलोच, देवाच्या राजाची बरी खबर. देवाच्या राजाची बरी खबर देवाच्या उतरा रुपी ती जारी जाता. पवित्र पुस्तकांत आमी पळयता, सुरवेल्या अध्यायांनी उत्पत्ती पुस्तकांत आमी पळयता जाल्यार, निर्गमन पुस्तकांत आमी पळयता जाल्यार देव खुद्द मनशा लागीं उलयतालो. मनशा लागीं उलयतालो मोडा रुपारगी, वाऱ्या रुपारगी, कुपा रुपारगी, तरातराच्या रुपांनी देव आदाम लागीं उलयलो, एवे लागीं उलयलो, कायना लागीं उलयलो, नोये लागीं उलयलो, अब्रामा लागीं उलयलो, इजाका लागीं उलयलो, जाकोबा लागीं उलयलो, देव मोइजे लागीं उलयलो, आनी अशें देव तांचे लागीं डायरेक्ट उलयलो. उपरांत पळयता देवान ताच्या तर्फेन उलोवच्याक थोड्यांक नेमले, प्रवाद्यांक नेमले, जावं प्रो सामुएल, जावं प्रो इसाइया, जावं प्रो एझेकिया, जावं प्रो जेरेमिया, जावं प्रो आमोस, जावं प्रो जोना इत्यादी जायत्या प्रवाद्यांक विसले आनी देवान मनशां मदलें मध्यस्थ जाले. देवाच्या उतराची जीप ते जाले, देवाच्या उतराची जीप ते जाले. ते उलयनात, बघा देव तांच्या मारिफात उलयलो. उपरांत पळया देवाच्या उतराची बेफिकेर, देवाच्या उतराचे गेण्णे लोकांनी केल्लें पळोवन देवूच मनीस जावन आयलो, देवूच मनीस जावन आयलो आनी ह्या मनशा रुपान आयलेल्या देवान ताच्याच तोंडान उलोवंक सुरू केलें. हेच्या सुवार्थेन पळयता, पवित्र स्नान घेतल्या उपरांत तो आयलो, गलिलियांत आयलो आनी देवाचें उतर परगडी करी लागलो आनी तो म्हणलो, पातकी जिणी बदला, कित्याक सर्गींचें राज्य लागीं पावलां. पातकी जिणी बदला, कित्याक सर्गींचें राज्य लागीं पावलां. अंधकारांत बुडलेल्या संवसारांत, अंधकारांत बुडलेल्या संवसारांत कितें जालें? अंधकारांत बुडलेल्या संवसारांत पळय एका रितीची भिरांत, एका रितीचे आखांत, मरणाचें भिरांत असले एक आखांत थंयसर आसलो. कित्याक समाज सारकें न्याय नीत नातुल्लें, समाज सारकें मनशापण नातुल्लें, समाज सारकें मनशाचो मोग नातुल्लो आनी असल्या संदिग्ध परिस्थितींत लोक भियाच्या वातावरणांत आसलो. आनी ह्या भियेतल्या लोकांक धैर्य दिवच्याक, रडतल्या लोकांक बुसवण दिवच्याक आनी तरातराच्या पिडेक वळख जाल्ल्यांक सवकासाय दिवच्याक देवूच मनीस जावन आयलो आनी ताची उतरां साद्या लोकांच्या काळजा मनांत घालच्याक ताणें प्रयत्न केले. देखून जेजू पळया सिनेगोगाक गेल्ल्या वेळार इसाइया प्रवाद्याच्या पुस्तकाचो कवळो ताका मेळ्ळो आनी त्या कवळ्यांत अशें बरयलेलें, देवाचो प्रेरकत्व म्हजेर आसा. न्ही, देवाचो प्रेरकत्व म्हजेर आसा. बंदेंत आसलेल्यांक सुडका, खैद्यांक सुडका, दया माया पासारचें वरस परगट करूं म्हाका अभिषिक्त केला. देखून तो भायर सरलो कितें? आतांत दिवो घेवन भायर सरूं ना, वा आतांत भाणांनी वा धाल घेवन भायर सरूं ना, दोणू आनी भाण घेवन भायर सरूं ना, तलवार घेवन भायर सरूं ना. फकत आपल्या तोंडांत सर्वेस्पोर देवाचें उतर, आपलें उतर तो घेवन भायर सरलो आनी म्हणलो, पातकी जिणी संडा, बरी खबर सतमाना, सर्गींचें राज्य लागीं पावलां. हें देवाचें उतराचें आपोवणें. आनी सोम्याचें उतर इतल्या मापान गेलें. कोणाक गेलें? सगळ्यांक गेलें. कोण सादे आसात, कोण कलते आसात, तांणी तें उतर आयकलें. कोण गरवी आसात, कोण हंकारी आसात, ह्या संवसार आपूण व्हड म्हूण चिंतात, तांकां देवाच्या उतराची गरज ना म्हूण चिंतात, तांणी देवाचें उतर आयकूंक ना. देखून जेजू म्हणटा, कोण म्हजें उतर आयकता तो ची येतलो, ससनाक ची येतलो.
कित्याक हांव जिविताची झर, हांव जिविताची झर, हांव जिविताचें खाण, जिविताचो उंडो म्हाका घेता, म्हाका खाता, म्हाका पियेता, तो सासनाक बळटलो. म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, हें देवाचें उतर. देवाचें उतर ताणें परगट केलें. कोणाक परगट केलें? साद्या लोकांक परगट केलें. कोणाक परगट केलें? सगळेकरांक. कोणाक परगट केलें? मोगरांक. आनी कोणाक परगट केलें? तरातराच्या व्याप्तीक वळख जाल्ल्या लोकांक, रडतल्यांक, कश्टतेल्यांक तें उतर ताणें परगट केलें. आनी म्हणालो, येया तुमी समेस्त कश्ट तेल्यानो आनी वजन वयतल्यानो, हांव तुमकां विश्व दितलो. येया म्हज्या लागचें शिका, कित्याक हांव बळ्या आनी कलत्या काळज असो, तुमी बळी आनी कलत्या काळजाची जावन म्हजे सरशी येया जिवीत जोडतल्यात. जेजू लागीं जायते जाण आयले, ताची उतरां आयकूंक उरडताले, ताका आपणूक उरडताले. तोणीचेर बसून ताणें प्रसंग दिलो, दोंगरा वयर ताणें रावन ताणें प्रसंग दिलो. आनी जायते लोक दोशी जाले, आयले सगळे जेजू लागीं, कलत्या काळजान आयलेले सगळे बरे जावन गेले, बरे जावन गेले, भलायकी जोडून गेले, संतोष पावन गेले, नाचून गेले, उल्हासान गेले. पण तो एकलो येयलो ग्रेस्त तर नाटो, हंकारान भरलेलो, आपल्या दुडवा बदकांत सगळें घेवंक म्हाका साध्य आसा, आपल्या दुडू बदकांत आस्ती बदकांत सर्गी म्हाका घेवंक साध्य आसा म्हणून चिंतून तो आयिल्लो. बऱ्या मेस्त्री सासणीक जिवी जोडूंक हांवें कितें करी जाय? सुमी म्हणटा उपादेश पाळ, उपादेश पाळ. खंयचे ते उपादेश? पळया, उपादेश देवान दिल्ले देवाचें उतर. तूं अशें अशें राव, अशें अशें जिये, सासणीक जिवी जोडतलोय. आनी तो म्हणालो, हांव तें ल्हानपणांतून पाळना आयलां. म्हज्या आबान शिकयलां, म्हज्या व्हडले मायन शिकयलां, म्हज्या बापायन शिकयलां, म्हज्या आवयन म्हाका शिकयल्यात, आनी परिक्षेंत दांत मार्क्स हांवें काडल्यात म्हणालो तो. पूण सुमयान ताचेर दयाळ दिश्ट घाली, दयाळ दिश्ट घाली, बिरमोथी दिश्ट घाली ह्या तरणाट्याचेर. तितलो हंकार ताचे ते आशिल्लो, गर्व आशिल्लो. पळया म्हज्या मोगाच्या भावणीनो, आयिल्ल्या पैकी, सोम्या लागीं आयिल्ल्या समेस्त मनशां पैकी हो एकलो तरणाटो खंतीन आनी बेजारान फाटीं गेलो. कित्याक? कित्याक म्हळ्यार ताचें तें कलतेपणांतलें. देखून जेजू म्हणटा, कोण पळय कलतेपणान येता, कोण पळय कलतो जाता, तो वर्तो जातलो, वर्तो जातलो. स्नानीक सुवां प्रास वर्तो मनीस ह्या संवसारांत जल्मलो ना, पूण देवाची खुशी करून कलतेपणांची येता, ताका सर्गीच्या राजान स्नानीक जुवां प्रास वर्तो करतलो म्हणलो संदेशी जेजू आमकां दिता. देखून म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, देवाचें उतर असो आयतार आमी संभ्रमताना पळया. हेचे पयल्या वचपांती आमी आयकलें, देवाचें उतर अंधकारांत आसलेल्या उजवाडा बरी, उजवाडा बरी. आयच्या सुवार्थेंत आमी आयकलें, देवाचें उतर अंधकारांत आसलेल्या दिव्या बरी, दिव्या बरी. सोमीस एक उजवाड, सोमीस एक दिवो, आनी ह्या उजवाडाचो मोग करूंक देवाचें उतर आमकां आपयता. देखून आयच्या दुसऱ्या वचपाक आमी गेले जाल्यार सांपावलो कुरिंदकारां बरयल्या पयल्या पत्रांत म्हणटा, जो कोण देवाचें उतर आयकता, देवाचें उतरा खाल जिवीत रुता करता, तांच्या मदें फूट आसना, तांच्या मदें पंगड वा थंड आसनात, तांच्या मदें मनस्ताप उपजना. सगळे देवाच्या उतराच्या प्रेरणांत, स्पिरितांत कलते जावन, मोगाळी जावन, मायपाशी जावन, सोडदोडचे जावन जिवंक शकतात. एक समुदाय, एक समुदाय बांदूंक शकतात, एकवटाचे मनीस जावंक शकतात म्हणल्यार सत सांपावलो कुरिंदकारां बरयल्या पयल्या पत्रांत आमकां कळीत करता. म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, फाटल्या जायत्या वर्सांत जावन देवाचें उतर आमी आयकून आयल्या, देवाचें उतर आमी आयकलां, देवाच्या उतरा खाल जिवोवचे प्रयत्न केला. हर एक फावटी आमच्या घरांत आमी बायबल मानाच्या जाग्यार दवरला, ताका फुलां घालता, सकडी करता. पण त्या पवित्र पुस्तकांतलें कितलें आमच्या मतींत रिगलां, मतींत आमी जिरयलां, काळजांत रुता केलां, कितें आमच्या हाता पांयांनी तें परगट केलां तें आमी आमकांच विचारूंक जाय. देखून जेजू म्हणटा, देवाचें उतर आसा पळय, बिया बरी, बिया बरी. बी तुमी जाणांत, बिया बरी जावं बरो भाताचें बी, गंवाचें बी, सासवाचें बी, खंयचींय बी बियां बरी. आनी देवाचें उतर तो दितलो आसा पळय, ओंपी, ओंपी तो जावन आसा देव. आनी संवसार म्हणलो गादो, संवसार म्हणलो गादो. आनी ह्या संवसार म्हणल्या गाद्यांत देवाचें उतर ओंपी, ओंपता, देवूच ओंपता, ओंपता. पळया, ओंपता. गादा केल्ल्या गाद्यांत, देवान सृश्टी केल्ल्या ह्या भुमींत देवाचें उतर देवूच ओंपता, ओंपता. आनी तें थोडें बी खंय पडटा, थोडें बी मेरेर पडटा, मेरेर पडटा. आनी मेरेर पडलेलें बी
रपक्क येऊन सुकणिंगी परबेगी येऊन पतात तशेंच रेतीरेखा इल्ले मिसाक आयिल्ले जायते जाण आसात देवाचें उतर तांकांय प्राप्त जाता आनी ते कुडीन मात आसात मोत आनी काळीज खंयगी पेंटेन आनी खंय आसा तांकां तें देवाचें उतर आयकल्लें म्हणून भोगूंक बगना ते मेरेर पडलेल्या बिया सारके कांयच फायदो ना व्यर्थच व्यर्थ तांचो वेळ व्यर्थ सगळें व्यर्थ आनीक थोडे आसा आनी थोडे बी कडपी सुवातेर पडटा बेटांतल्या बैलांतल्या गाद्या मदें कांय इल्लीशी कडप आसा जाल्यार रेड्या कोसतना रेड्याच्या पाळ्यांच्या पांयांत तावन उदक उसळलेलें ताचे संगत माती इल्ली उसळलेली त्या कडपी सुवातेर इल्लीशी अंटोन आसता आनी थंयसर थोडें बी पडलें बरें बी पडलें ठबक्क किरलेलें तें गाद्यान त्या बियाच्या पयलें किरलेलें कित्याक इल्लीशी माती आनी ऊन सुवात रप्प किरलेलें आनी 2-3 दिसातच उदक नातलेलें कडप तापलेली ते सुकून गेलें तांबडें जालें सुकून गेलें आनी थोडे आसात मिसाक येतले रेतीरेक येतले पाद्रे बसो शेरमांव सुपर कोलो शेरमांव पाद्र 9व्या वर्साचो बारी बरो खंय येताना बुरा घरा येतानाय तांचें आज पाद्रे बसो शेरमांव बरो कडक आसलो नेक्स्ट आयतारा येताना काल सांगलें उडा सुत्तना कळ्ळें की घडयेक मात्र बारी कडक मागीर उडासना काल सांगलें की गुतुतना सांगलें की थोडे इगर्जींत आसतात इगर्जींत कुडीन मात्र मोती नंतनान तसले मनीस थोडे क्षणीक घडयेक बारी बरें मागीर ना उडासना आनी थोडे बी खंय पडलें थोडे बी कांट्या जोडकुडा मदें म्हणलें काटा मणेर थोडी बोली आसात थोडी सुणेरी कांठी आसा थोडी गणेरी कांठी आसा थोडे लजे कांठी आसा त्या कांट्या मदें पडलें बी थोडें बी कळ्ळें गे गद्या आशिल्लें गोत आसा गोता मू तुमी पुरो अमेरिकांतून आयल्यात आमी पुरो गद्या आशिल्ले मनीस कितें जावं ती गाद्या आसात गाद्या मदें काटामणी आसात काटामणी थोडे माड बरे गेल्ले आसात मागीर कितें केलें म्हणटात डिक्लेरेशन जाल्या उपरांत माड गेल्ले आसा पयलीं घालून सोडनातले तांणी आनी थंयसर मदें कांय इल्लीं जोडकुटां आसात तांदूळ पडलें तें बी तांदूळ पडलें तें किरलेलें ताका उदक पडोवना ताका समगट्ट ईट आनी कांय ना वाडलें उरल्या झाडां सांगाता वाडलें पूण तें जाय म्हूण वाडोवना कळ्ळें की संवसारीच्या कश्टा आखांता मदें तें वाडलें पूण तें तितलें फळ दिवंक शकलें ना तें पुसवता म्हणसर रावलें ना आमच्या जिवितांत आसात मिसाक येतले आसात रितीरेक येतले आसात देवाचें उतर आयकतले आसात देवाचें उतर बारी बरें घरा तेंय जायजें घरा गेलीं तेंय जायजें देवाचें उतरय जायजें आमोरी जायजें तेरशी जायजें मागीर पार्टी जायची कळ्ळें देखून कितें करया आमी तेर्स मोठो करया मागीर इल्लेशें डान्स चड करया म्हाका एका रोसाक आपयलें एकल्यान पयस 60 किलोमिटर पयस गेलो फादर रोसाक तुमीच मागणें करीचें गेलो MC मेळ्ळो MC म्हणलो फादर मागणें 3 मिनटां म्हणलो हांवें म्हणलें मागणें म्हाका तुवें आपयल्लें मागण्याक तुवें कशें सांगचें तें हें म्हाका घरच्यान सांगलां म्हणून तर म्हाका आपयलें घाल्या की सरलें मागीर घरचो मेळ्ळो येजमान फादर मागणें 5 मिनटां आसूं दी चड नाका म्हणजे 5 मिनटाच्या मागण्याक म्हाका 60 किलोमिटर करूंक आयले आपयलें न्ही सेपा तुका तूं म्हण येते न्ही आनी MC करी येते दोगांत हांव घाल्याक ना फादर मागीर व्हंकलेक आनी बरो डान्स करूंक आसा देखून मागणें लेट केल्यार मागीर DJ बरो लेट जाता तें देखून इल्लेशें उणें केल्यार बरें हांवें म्हणलें तुमीच मागणें म्हणा हांव बसता मात्र म्हणे हांवें मागणें म्हणूं ना म्हाका ल्हान मागणें करूंक गुत्तुना म्हणे कण्ण काडटा मागणें करूंक की म्हाका कळना कितें मागता काळजांत मागाचें कण्ण काडटा मागून वचो तुका मागूंक जायना मागा नाका कांय समस्या ना देखून म्हज्या मोगाच्या वडफळ्या थोडे फावटी आमकां कितें जायचें संवसारीक गंमताय जायचे संवसाराची खुशालकाय जायचे सक्कळी जायचे ताच्या मदें
देवाची उतर जायचे पूण देवाची उतर सहट नाका आमकां देवाची उतर तें कांट्या जोडकुडा मदें आसूं ती तें बऱ्या सुवात घेवचें नाका थोडे पटी देखून आमी बायबल व्हरता हांव आनी खंय दवरता हांव आलतारी दवरता हांव ताका बरें करून कावार घालता हांव तारपाल घालता हांव बरें तें खाडीचें जाल्यार हांव पळय कितल्यो गांठी घालून बांदता म्हणा तें देव दवरचें घालाक तें देवाचें उतर तुका काडूंक जायना वासूंक जायना बरें करून तुवें थोड्याचो बूक म्हणी पळयल्यार कितलो आजच ताडले बरी न्ही तोड कितलो सुबीत तो दुतांत घिकालें करता गोत ना म्हाका पूण दोनशे डावट की म्हणून हांव चिंता कित्याक म्हळ्यार त्या नमुन्याचें पॅक करून दवरला फादरा बेता बेज मेता म्हणले दीस मा सोडून भायर दवरला आनी एकले अशें बायबल ना गे आसा फादर गे हां काबटान धांवून काबटान लॉकारान दवरला काबटा भितर वचून गेली उडली मागीर भितर वचून बागी की काडून काबटां हाडलेली सुबीता हाड जावं ना कितें फायदो देवाचें उतर तुवें तें वयर दवरनो तें आपुडनाय वासिनाय देवाचें उतर काबटान दवरताय तूं वासिनाय बूक पवित्र पुस्तक गेल्या पुरो की पवित्र पुस्तक आसा म्हजे कडेन म्हूण सांगू न्हू पवित्र पुस्तक गेल्या पुरो की पावना तें वासीचें तें नियाळीचें तें काळ जमानांत रोंबायचें आनी त्या प्रमाणे जियोवचे प्रयत्न करी जाय तवळ मात्र देवाचें उतर जिवें क्रियात्मक जाता तसले थोडे आनी थोडे बी खंय पडलें बऱ्या सुवातेर पडलें बऱ्या सुवातेर आदा केल्ल्या सुवातेर पडलें ते मनीस आसात ते बरे मनीस कितें म्हणटात देवाचें उतर आयकोंक देवाचें उतर जियोंक देवाचें उतर तें प्रगट करूंक अत्रेकचे मनीस आसात तांचे ती देवाचें उतर हे टेस्ट फळ दिवंक शकता 30 वाट्यांनी 60 वाट्यांनी 100 वाट्यांनी फळ दिवंक शकता देखून हेब्रेवकारांक बरयल्या पत्रांत बरयणार म्हणटा देवाचें उतर जिवें क्रियात्मक आनी खरें देवाचें उतर जिवें क्रियात्मक आनी खरें जायचें जाल्यार कोणें करचें तें कोणें करचें बायबल करता गी बायबल करताय करना बायबलांत आसलें उतर हांवें वाचून ताका जीव दिचे आनी जीव दिल्ल्या त्या उतराक म्हज्या करण्या मुखांतर क्रियाळ करीचे आनी क्रियाळ केल्लें उतर तें खरें म्हूण आमच्या करण्यांनी रुजवात जाता अपुर्बायेचें पळय अपुर्बायेची फिलॉसॉफी अपुर्बायेचें लॉजीक देवाचें उतर जिवें ह्या बायबलांत आसलें तें उतर तें आमी जिवें करी जाय जिवें म्हज्या करण्या मुखांतर तें क्रियाळ करी जाय क्रिया एक्टीव ताचे उपरांत म्हज्या करण्याचो फळ जावन तें उतर खरें म्हूण सगळ्यांक कळटलें देखून जेजू म्हणटा तुमचो उजवाड मनशा मुखार परजोळून दवर कितें म्हणटा तुमकां नाका कितें बरा मागीर हांगा पळयतात हां तुमचो उजवाड मनशा मुखार परजोळून दी कितें आनी ते तुमच्यो बऱ्यो करण्यो पळोवन दीत सर्गींच्या बापाक महिमा दिवन दीत पळया म्हज्या मोगाच्या बाबणीनो आमचो उजवाड म्हळ्यार पळया देवाचें उतर जिवें कर्ण तें क्रियात्मक करचें काम आमचें उजवाडाचें काम आनी आमची ती उजवाडाची कामां मोगाची सेवेची स्वस्थकायेची शांती समाधानाची सोडदोडीची बक्षण्याची सगळीं ती बरीं कामां आसात पळयलो तो लोक देवाक करसीत आनी म्हणटा तुजें उतर तें खरें वय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो आज देवाचें उतर आमच्या हातांत आसा तें उतर जिवें करचें काम आमचें हर एकल्याचें म्हजें आनी तुमचें तुमी चिंतचें न्ही भद्राबाजेक मात्र काम तें म्हूण न्ही हर एकल्याचें कित्याक पवित्र स्नानान आमकां हर एकल्यांक ही जबाबदारी दिल्या क्रिस्माच्या संस्कारांत हर एकल्यांक देवाचें उतर वाचूंक देवाचें उतर प्रगट करूंक अवकाश दिला आनी आमी तें जिवें करूंक जाय जिवें तें मेल्ल्यांत तोडूंक जायना दुसऱ्यान तें क्रियात्मक करूंक आसा क्रियात्मक म्हळ्यार एक्टीव करूंक आसा क्रियात्मक तें आमच्या करण्याद्वारे मोगाच्यो करण्यो सेवेच्यो करण्यो कळ्ळें गी सेवेच्यो करण्यो मोगाच्यो करण्यो आनी खंयच्यो भक्षण्याच्यो करण्यो हे सगळें आमी करून दाखोवंक आसा हांव एक फावटी एका बसार वयता आसतना
तुका तेका आमची मनशां वचून आसली चलयो कोंकणी उलयताली क्रिस्तांवांची बस फुल्ल रश आसलें हांव उबो आसलो इकली बायल मनीस चडली ती गर्भेस्तीन तिच्या हातांत एक भुरगें आसलें आनी ती तांच्या सायडीन एक रोड आसा बस असो वणकून रावली आनी आसली आनी कितें केलें मॅडम ನಿಮ್ಮ बॅग कोडी म्हणाली कळलें की तिणें बॅग दिलें उसक्यार धरून बसली इल्ल्या वेळान आनी एकली चेडूं म्हणालें मॅडम मागू कोडी म्हूण मागू येताय दुसऱ्या सांगाता येताय वचना तें भुरगें वचून आयकून रडलें मागीर सायडीन एकलो तिसऱ्या सायडीन लेफ्ट सायडीन मुखल्या सिटीर एकलो दादलो मनीस आसलो तो क्रिस्ती हिंदवाचो तो उठलो अम्मा कुदकोळ्ळी म्हणालो आनी ताणें तिका थंय बसयलें पळया देवाचें उतर हांगासर केदेळा जिवें जालें खंय क्रियाळ जालें सांगा बॅग काडून उस्क्यार दवरल्यान जिवें जावं ना पळया आमची हर एक ल्हान ल्हान बरी करणी देवाचें उतर जिवें करूंक देवाचें उतर क्रियाळ करूंक आनी देवाचें उतर खरें म्हूण दाखोवंक साध्य जाता जावं बसार जावं आमच्या कामाच्या सुवातेर जावं आमच्या इस्कॉलांचेर जावं खंय आसा थंयसर शेजाऱ्यांचेर देवाचें उतर जिवें आनी क्रियात्मक आनी खरें करूंक आमी वावरूंक जाय ल्हान संगतीनी म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो देखून एक घडी भर दोळे धांपिया आमी देवाचें उतर जिवें करच्याक कितले प्रयत्न करता देवाचें उतर क्रियात्मक करच्याक कितलें वावुरता देवाचें उतर तें खरें म्हूण कितल्या मापान दाखोवन दिवचे प्रयत्न करता जमिलाचें मोक्षाणें मागया आमी जमेची काकूळत मागया आमी फुडल्या दिसांनी साध्य जाता त्या मठार देवाचें उतर जिवें देवाचें उतर क्रियात्मक आनी खरें करच्याक समेची जाणवाय करपा मागया आमेन.